कर्मेभ्य परितयो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठस्तदा तेभ्यस्तपशुपालपङ्कजदृश ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा त्वद्दिदं त्वदीयसरसि त्वं नाशये कः कृती. Tole antu sangatam first in English anvajita tanjan magiri konkanin translate kuriya. In the Shastra it is said that of all type of fruitive workers he who is advanced in knowledge of higher value of life is favored by Supreme Lord Hari. Tole कोणगी एक fruitive worker म्हणून जलारी तक तो काम करता तक ताजे लाभ मिळका तशी लालू who is advanced in knowledge कोणगी ज्ञानांतु advanced जानस तो कसं करता देव तका फेवर करता. out of many such people who have advanced in knowledge मतलब ज्ञानीस कोणगी ज्ञानांतु advanced जानस ज्ञानीस one who is practically liberated by virtue of knowledge may take devotional service. ज्ञानी ज्ञानांतु थोडेची मुखार सुन कसं जाता का he may take to devotional service तो भक्ती मार्गात पावता. he is superior to the others म्हणजे तो बाकी पुरा जनापेक्षी वैर्य सहमून अंतु ये श्लोकान सांगता. however one who has actually attained prema pure love of Krishna is superior to him म्हणजे एक भक्ताला पेक्षी उंचारित देवाला प्रेम भक्ती मिळालेक मनीषू अंग सांगता सर. The gopis are exalted above all the advanced devotees because they are always totally dependent upon Sri Krishna, the transcendental cowhead boy. Toli teshiyashil bhaktandukuno tangele veerigelagadi first one foremost janamche gopis. Okay, tani ittidukun tani tutule higher level rasamalani tani kasa kartai they depend upon Sri Krishna tajnimita. Among the gopis, Srimati Radharani is the most dear to Krishna. Tangela gopi sandugunu Srimati Radharani the mukhya janasa. Her kunda, the lake, is profoundly dear to Lord Krishna as this most beloved of gopis, who then will not reside at Radhakunda and in a spiritual body surcharge the ecstatic devotional feelings. Aparakriya bhava, render loving service to the divine couple Sri Radha Govinda, who perform their Ashtakaliya Leela. Malari antukasan sangata Srimati Radhika kashiki deva pritichi teshiji tigela favorite kundai deva pritichi mantu sangata sa. So their eternal eightfold daily pastimes, indeed those who execute devotional service on the banks of Radhakunda are the most fortunate people in the universe. Toli anga Vrindavan damantu Radhakunda malal jagari konagi thanga rabbunu tangal bhakti mukkar sita tanni most fortunate people in the universe, not in this earth, in the universe montantu sanginya ye slokan atami mukkar sun polavya. So अंतु ये श्लोक अंतु लास्ट क्लास अंत मिका शेकिने एक धामाचे हायरार्की पळयलाने. ये श्लोक अंत कसं सांगतास म्हळ्यार एक भक्तीचे लेवल आमी कशी भक्ती वयर वच्चे ताजे एक हायरार्की सांगिन आसा. तो अंतु फर्स्ट पॉइंट कसं म्हळ्यार कर्मेभ्यः म्हणून तुम्ही ऐकिनस गा अंतु डिटेल जानवच्चा मागीर कर्मेभ्यः म्हळ्यार कर्मीस तंत विंगड एक डिविजन लिंक केलेलं नसतं ते मागीर सांगता. ज्ञानिनः म्हळ्यार ज्ञानी जानशिनी, भक्ती परमः म्हळ्यार भक्तास, पशुपाल पंकज दृश्य म्हळ्यार कोणगी तें पशुपाल करतलाचे पंकज दृश्य गोपीस आनी प्रमुख जन श्रीमती
राधा रानी तो ये आज हायरार्की तमी ಅದು ಅಂಗ ಪೊಳೋವ್ಯಾತ ಫಸ್ಟ್ ಕಶಿತ ವಿಕರ್ಮಿಸತ ತಂಗಲಾಭಿಷೋಡ ಕರ್ಮೀಸ ತಂಗಲಾಭಿಷೋಡ ಜ್ಞಾನೀಸ ತಂಗಲಾಭಿಷೋಡ ಭಕ್ತಾಸ ಭಕ್ತ ಅಂದುಗುನು ಎತ್ತ ಗೋಪೀಸ ಗೋಪಿಗಣ ಅಂದುಗುನೆತ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ तोलामियत एक पॉइंट्स जानवाच्या आणि अंतू तलांतू ये आम कशी डिवाइस केलं मला री थोडेची एक ताजे थिअरिटिकल जानशिने एक थोडेचे असं त्यानंतर आम्ही इथे आमगेल मनान वृंदावन आमचून थांग कस लीला जालन म्हणून आज पळवूया आणि ताजे एक हायरार्की आमका डिटेल जानवाच्या तांतू आमका कोळ यात कशी इतनी निमित्त एका एपिसोड एक असं म्हणून तोळी प्रथम जानु कर्मीसा बगे काढतात कर्मीसा बगे काढचे पुढे आम्ही विकर्मी मला कोण म्हणूया विकर्मी मला कसं नाही त्यांनी ती करताई तांगेन भावी फ्युचर कसं नाही मला नाही चोव्या तुला प्रभुपाद स्वामी कसं केल्या नॉर्मल येस लोकांत कर्मीसा बगे मातून सांगिना जलेरी प्रभुपाद स्वामी आमकां मनांकुरचे बगे जान तंतू ताजे स्कोप एक्सटेंड करून विकर्मीस लगेन अंतू इन्क्लूड केलें आसा तो विकर्मी इतली करताय म्हळ्यार त्यांनी ऍक्ट विथआउट वेदिक नॉलेज त्यांनी वेदिक जानाशिल्ले विधी कांय त्यांनी फॉलो करनाय तशी विकर्मीस जानाशिनी म्हळ्यार त्यांनी शास्त्रां कांय फॉलो करनाय तांकां इतली दिसना त्यांनी तशी करताय ताका विकर्मीस म्हळ्यार चांग कर्म न्हय त्यांनी करचें हांगा कर्मीस म्हूण समजून जाल्यार जस्ट कर्म करची म्हळ्यार न्हय ताजें मिनींग त्या मुखार नांव सांगता विकर्मीस म्हळ्यार हांगा शास्त्रांत फॉलो करनाशी तांकां दिसतलें म्हणके तांगेन जीवन मुखार सुचता विकर्मीस तांकां कसन जाता त्यांनी मुखार सोयनू तांकां लोअर बर्थ मेळटा फॉर एग्जाम्पल टेक बर्थ एज एनिमल्स ट्रीज प्लांट्स तशी वता ओके तोळी आमकां हांगा हें श्लोक पळोवया आनी तो इतलें सांगता म्हळ्यार He who discards spiritual injunctions and act according to his own whims attain neither perfection nor happiness nor the supreme destination. ये भगवद गीता 16:23 आम सांगिन असं कोणगी आमगेला शास्त्राक फॉलो करनाशी whimsically म्हळ्यार तांकां दिसतलें म्हणके तांणी जीवन मुखार सल्यारी तांगेल जीवन साक्षात्कार जायना तांकां हैप्पीनेस संतोष मेळना नाल्यार तांकां मुखारी परागती जायना म्हूण आमचो सांगत आसा तशें म्हणून जाल्यार हें शास्त्र इतलें म्हळ्यार आमकां जस्ट आमकां लायकलें चोवया आतां तर हें शास्त्राचें ज्ञान म्हळ्यार कसं न्हय केल्या फावटी तुमी पळय नुस्तें अम्मा एक चेरडाक कशी ताका धरता कसले एक कार्या बेगी ते चेरडा धरता म्हणलें काय तर ते चेरडा इतलें दिसता ते चेरडू तागेल्या अम्माल बंधनान भितर आसा तोळी चेरडा इतली दिसता अम्मा ताका रेस्ट्रिक्ट करता म्हणून दिसता ताका धरला देखून बट अम्माल इंटेंशन कसं न्हय त्या चेरडाक कसली जावन तिनराबोता ते अम्मा धरता ताका चेरडाक तोळी बट चेरडा कॉन्शियसनस आरे तें ताका इट इज अ रेस्ट्रिक्शन फॉर द चायल्ड न्हय मॅम तोळी आतां कसं जाता फॉर एग्जाम्पल एकोला एक टेरसार देखून तो जंप केला कसं जाता ताका ग्रॅविटेशनल फोर्स इफेक्ट जावन तो पडटा ताका हात पाय इतलें जाता न्हय मॅम हें कोणाकय जाल्यार तेंचो रूल तो इफ समबडी जम्प्स फ्रॉम टॉप दे विल फॉल ग्रॅविटेशनल फोर्स विल इम्पॅक्ट ऑन दॅट न्हय मॅम तशी तांकां हें देवालय एक नियम करून केल्लो आसा ते नियम पुरा जाणा वेरी इफेक्टीव जाता तेन्ना आमी शास्त्रा प्रकारे केल्यार आमी विल बी इन अ गुड शेप एटलिस्ट तवळी हें शास्त्र कोण आमकां दिता म्हणून आमकां कळटा कशें की तें गुरू एक साहचर्य अनुसरत जावन गुरुवर्य आमकां हें शास्त्राचें ज्ञान दिता जाल्यार आमी आतां आनी कर्मीस कोण म्हळ्यार पळोवया तवळी Yeah, Bhagavad Gita 9:21 and sloka. So when they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasures and the result of their pious activities are exhausted, they return to the mortal planet again. Thus, those who seek
the enjoyment by adhering to the principles of 3 Vedas achieve only repeated birth and death. अंगे ज्ञानी साका नहीं कर्मी साका से जाता तन्नी they act according to the Vedic knowledge. तन्नी शास्त्र प्रकार तंगन जीवन करता ची तन्नी they are superior to विकर्मीस. तन्नी विकर्मीस आपसी various है. Okay, तोली तन्नी but तंगन aim इतने तन्नी वेदा सा depend जाता है नालेरी ऐसन पूरा शास्त्र depend जाता है तंग तंगेले enjoyment आकतीरी तंग कसने मिलचे बगे आम ये यत्न केला मग ये मिलता आम तेशी केलारी मग एशी मिलता तो तेशी तो तनी they follow scriptures to get material enjoyment. तो बोली एक वर्णाश्रम मलन एक ये मलर कसने तंग तंगेले कर्म कोरी आता तंग जाम का जलन में लिया था तेशी ची spiritually advanced जाम चरी दिनशिने का उट्टुकोन केले ना कदा वर्णाश्रम हम संगताई. तुला अंक कसं जाता अन्नी if they don't progress from this stage तंक कसं जाता they will be तनी चांग करता है ना तंक चांग मिलता चांग points मिलता आणि बल्लाव points मिलता बल्लाव केलारी चांग points मिलन तनी heavenly planets आंदोचून ते भोग कोणता आहे त्याच्या count 0 झालं तशीच मगे तनी दुसरी आपस जन्म घेऊन भूमी दत्ताची आणि तशी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जडनी जडरे शयनम तशी ते सायकल कंटिन्यूस जान होता. आता मी मुखारसून पळवूया. तोले अंगेला वेगळगी कसं म्हणते अंगेन लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग कसं ने पुरुषार्थांतूने धर्म अर्थ आणि काम येन तीन मातम तंगेला म्हणणार असं एक कर्मी म्हणाला का धर्म ये मागीर तुम्ही काही म्हणणार करू आम्ही हे सांगतच ना कर्मी म्हणून एक स्केल तर ताका एक बिगिनिंग असता एक एंड आसून थांग चुकून एंडार चुकून मागीर नेक्स्ट स्टेजार वताना तोले हांव कसं सांगतच ना तुम्ही यू शुड नॉट equate it to a particular point. It is a long scale where I will be talking on the beginning, sometimes the end. तशी थोडे आम्ही केला पॉइंट सांगत ना तुमका मी एक्सप्लेन करतो later. धर्म अर्थ काम त्यांचं तांगेला तांगेल कॉन्शियसनेस तितलेंत असता तांकां मोक्षा बघे त्यांनी थिंक करनाची कशी मटेरियल एन्जॉयमेंट करूयात म्हणून बट त्यांनी प्रोग्रेस आता स्केल यार त्यांनी मुखार 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 वचून स्केला एंड पावता तशी तांकां कसं जाता नेक्स्ट स्टेजार त्यांनी पावताची मोक्षा म्हणून तांकां तांगेल मनान जाता म्हळ्यार त्यांनी कसं जाताच मागीर त्यांनी ज्ञानी स्टेजार पावताची हांग ज्ञानी म्हळ्यार कोण तूं सांगिन आसा त्यांनी आत्मतत्व प्लॅटफॉर्मार पावताची अहम ब्रह्मास्मी दुगून सूर करताची थंय दुगून थोडे 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 इम्प्रूव जान तांकां म्हणना जाता हांव देवालो अंशुत हांव देवालो दासूत म्हणून लेवलार पावताय तांणी थोडे हांगा कसं जाता मागीर तांकां म्हणना जाता तें नो दॅट द फ्रुटिव्ह एक्टिविटीज विल बाइंड दम आमी कर्मयोगांत असं म्हणून आसल्यार कसं जाता आमी आमगेन काम करतल्यार आमी फ्रुट्स मेळका म्हणलें काम केल्यार आमी हे बंधन आमी भितर राबताय म्हणून तांकां म्हणना जाता तो आनी ज्ञानीस म्हळ्यार कशें जाता सुपिरियर टू कर्मीस एक स्टेज एबाव जाल्यार कसं जाता आनी अविद्यांत आसाय ज्ञानी तांकां उतलें ज्ञान आसल्यार तांणी अविद्यांत आसाय ते इत्या म्हणून लागीं चोवया इत्या म्हळ्यार तांणी अहम ब्रह्मास्मी स्टेजार आसाय आनी तूं एक श्लोका सांगीन असं कसं न्हय जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवे द्विज वेदपाठात् भवे विप्र ब्रह्मजानाति इति ब्राह्मण तो अंक कसं जाता म्हळ्यार ज्ञानी स ब्रह्मज्ञान तितलेत आसा ताजे वयर तांणी थिंक करनाची ताजे वयर कसं आसा म्हणून तांणी थिंक करनाची तमी मुखारसून पळोवया कसं म्हणून someone may say that aside from devotees who always seek shelter at the lotus feet, there are those who are not devotees but who have accepted their different process of attaining salvation. What happens to them? The answer to this question, Lord Brahma and other demigods said, O lotus-eyed Lord, although
non-devotees who accept severe austerities and penances, achieve the highest position, may think themselves to be liberated. Pole anga antu konagi titleoda tapasya titleoda jnana getta tani lektai ami jeevana andukun mukti jana samalane. They themselves think that they are liberated and their intelligence is impure. Tangene buddhi tani tani bhramenta samun sangata brahmadevanga, and they fall down to from their position to position of imaginary superiority, because they have to regard for your lotus feet. Tanni devale padaravinda bage kanale thanga pamche bageshine tankate jnana na tangene kasana brahman realization titletu tani asai tajaveri ityasamalana tank gotna jaleri kasajata ज्ञानी से तशी स्केल शेसा थोडे 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 जान प्रोग्रेस जान मुखारसून तनी मुखारून वचून मागीर तनी कसन जाताजी भक्ती मार्गान पावताय. भक्ती मार्गान पावल्यार तांकां कसन जाता तनी ती करताय. भक्ती मार्गान कसन करताय म्हळ्यार तनी देवाल भक्ती करताय. तवळ तांकां गोत आसा देवता Brahman realization, Paramatma realization, and Bhagwan realization. Toli Jnani Sanka Brahman realization Tankadasa. Brahman realization Malari Devale Amshu Devalantu Biterachunu, a Brahmajodin Biterachun, Leijanjala, Lean Janjalari, Tangana Mukti Titleta Tankatlendasa. But Tana to make Chindan Kunpolayachi. Ami Devala Antu Uchun Lean Janjalari, Tajmukasun Kasane. Actually आम्ही चोयलारी ताका अनिके दोन स्टेज लागेन आसा. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते दोन्ही लागेन आसा. एक परमात्मा रियलायझेशन आसा, मागीर एक भगवान रियलायझेशन आसा. भगवान रियलायझेशन जाल्लेल्यान कसन म्हणून जाता म्हळ्यार तांणी देवाला अंशुता आमी देवाल दासुता आमी देवाक सर्व करचुता आमी तेंत आमगेले जीवनाचे उद्देश म्हूण तांकां म्हणून जाता. तशी तर भक्ताच आसताची. तर आम्ही पुढे पळेल तशीच विकर्मीस तर चढ असते या लोकांतू आम्ही पुरा एस्पेशली हांव मागीर खैर सांगता आमचो विकर्मीस जे आमच्या येता तळी ताजे वयर तर कर्मीस आसाय. तर हे वयर वयर वता तशी तुमकां ताजें नंबर्स उणो उणो जेन्ना दिसता स्ट्रीम लायन जेन्ना येता तेन्ना ताजे वयर ज्ञानीस आसाय, ताजे वयर भक्तास आसाय. हे श्लोक तुमी भगवद्गीतांत ऐकीन आसता. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all the causes, and that is such is a great soul is very rare. Such a great soul is very rare. वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. तशी आशिल्ले म्हळ्यार वयर वयर वचून वता तशीच उणो 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 जावन ಏನು देवा ಬಗ್ಗೆ कोळचे आळकार मस्त उणे म्हूण भगवद्गीता श्लोकांत सुद्दां आमकां मनान येता. जाल्यार हे भक्ताल क्वॉलिटीज कशें आसता एक्चुअली तांकां गोत आसता की आमगेले मनुष्य जन्म मस्त 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 प्रेशियस दुर्लभ जान आशिल्लो हे चांगल्या रितीन आमी उपयोग करता म्हूण तांकां गोत आसता. तांकां हायर रियलायझेशन आसता. कशें ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान ब्रह्मन रियलायझेशना पशी परमात्मा रियलायझेशना पशी तांकां भावान देवाक हत्तेगी सेवा करूं जेतने तें भगवान रियलायझेशन तंतु म्हूण तांकां कळटा. तांणी मागीर कशें करताय कृष्णा वयर मात्र डिपेंड करता. डिपेंड्स ऑन कृष्णा ऑलवेज. कसलेय जावो कसलेय कश्ट जावो कसलेय संतोष येवो कसलेय करो तांणी केदनाय कृष्णा वयरीच डिपेंड जावन आसची. आनीक ताज्या पशी मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट कसो म्हळ्यार
they take shelter of Guru. आता विंगडांतू जलेरी आमकां ताजे पुढे जांतू जलेरी केला जाणाक गुरु आश्रय घेती नसका जलेरी हांगा आमकां कळटा कोणगी समशील गुरु म्हणून ते आमी येची आतां आमी शिकू जांतू प्रथम श्लोकान शिकताय वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान ये विषये धीरः सर्वाम अपिमां पृथ्वीं च शिष्यात ये तर एक गुरुले एक बेसिक क्वालिटी म्हणून वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम हें सगळें आमकां आतां जड्ज करूं जाता आमकां हें शिकिल्लें देखून आमकां आतां जड्ज करूं जाता कोणगी गुरू कोणागे आमकां कोणा लेगीर खंयचे गुरू लेगीर आश्रय घेवचे जाता कोणगे एक गुरू म्हणून आमकां थोडे थोडे आतां मना जाता ह्या नेट ऑफ इन्स्ट्रक्शनान देखून आनी तवळी आतां आमी भक्तार बगे पळयना आनी आंगेला विशीं विचारी इत्तें तो भक्ती मार्गांत मुखार सून कसो जाता तांगेलांत उत्तम ज्ञान आशिल्लें तर गोपस्त्री वृंदावनांत आशिल्लें गोपस्त्री हांगेन ह्या नित्याक आतां भक्ता विशीं भक्तांत देखून मुख्य नीत हें म्हणून आमकां आतां पळोवया आनी हांगा देखून आमी थोडे डिटेल जावन वचपाक म्हूण लेखिता तुमी पुरात जन श्रद्धेन मनदीन आयकयाची आनी फुडलो देवाल काणी येता आमी आमगेल्या मनान वृंदावनांत वचून आमी आतां खतखते आसा जाल्यार मनान वृंदावनांत वचून आमी तें विज्युअलायज करता कसली काणी जाता म्हणून आमी आमगेल्या मनान आमगेल्या मुखार जेमचें आमी कशी एक मुवी पळयता तशीच आमी तें विज्युअलायज करता आमी हें काणी आयकतना तेन्ना आमकां जें रसास पुरा आस्वादन करूं जाता तर गोपस्त्री इतली देखून मुख्य आसा म्हणून तांणी only aims to satisfy Krishna. तांगेल जीवनाक विंगड कसलें लक्ष ना तांगेल लक्ष कसलें कृष्णाक संतृप्ती करचें कशी म्हूण तांणी केन्नाय थिंक करनासलें हें सगळें आमी विथ एक्झाम्पल्स आमकां पळोवया मुखारसून तांणी विंगड कसो न्ही तांणी विंगड कसो न्ही एक्सपेक्ट करनाय तांकां जें आमकां कृष्ण मात्र विंगड कांय तांकां नाका ताजे निमित्त तांणी मोस्ट एक्सॉल्टेड ऑफ डिवोटीज पुरा भक्तां देखून एक्सॉल्टेड उंचार आसाय वयर आसाय तांणी आनी तांकां कसो न्ही दे कॅनॉट फॉरगेट कृष्णा तांणी खंयचेय एक कश्टांतू कसलेय एक इवन कृष्णान सोडून गेला तसो न्ही एक्झाम्पल असो केल्या वेळार कृष्णान सोडून गेल्यार तांणी कृष्णा तांकां विसरूं जायना तांणी केन्नाय विप्रलंब भावांतू कृष्णाले सेवा भितर आसाय विप्रलंब भाव म्हळ्यार मूड ऑफ सेपरेशन हें आमकां आतां मुखारसून पळोवया तर वाय आर दे सुपिरियर दे ऑलवेज वॉन्ट टू सॅटिस्फाय कृष्णा नॉर दे एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न even if they are put in extreme suffering cannot forget Krishna आता आमगेल स्थिती आमी खंय तें म्हणून आमकां इवॅल्युएट करून पळोवयात आमी आमकां खंयच्यान भागांत आसा म्हणून आमगेल्यान तूं कसलेय काश्ट आमी चॅन्ट करता म्हणून 16 राउंड्स चॅन्ट करता सर पुरा परफेक्ट आसा आमी पुरा करता आसा भक्तीन तूं आमकां कसलेय एक काश्ट येयले कडेन आमकां टायम मेळना जाल्यार आमी फर्स्ट स्टॉप करता चॅन्टींग तेन्ना तशी बंद पडता आतां म्हाका हें ना मात दुखता उत्तमच्या जायना चॅन्टींग सोडलें तर तशें आसा हांगा पळय गोपस्त्री तांणी खंयचेय कंडिशनार आसा दे कॅनॉट फॉरगेट कृष्णा तांणी कृष्णाक विसरूंक तांकां जायना आतां आमी एक जावन वृंदावनाचे काणी पळोवया तर प्रथम जावन एक एक्झाम्पल कसो म्हळ्यार स्टोरी तुमकां पुरो गोत आसा हें जननी माताजी नाजे फुडें सांगिल्लें आसा पुरो जाणां आयकिनास म्हूण लेखीत ही स्टोरी तेन्ना हांव शॉर्ट करून सांगता तोळी एक पाटी कृष्ण द्वारकांत आसा तेन्ना नारद मुनी दर्शनाक वता कृष्णाक पळोवचें जावन तवळी तांकां वचना आपणान कृष्णा जोर मत्त दुखी कृष्णाक नारद मुनी हें कसो न्ही मत्त दुखी तें म्हूण तो कृष्ण सांगता ना हें आज सांजे तांकां म्हाका खंयचेय भक्ताले चरण धुळी मेळका जाल्यार मात न्ही मात दुखी राबता म्हूण सांगता नारद मुनी जाल्यार हांव चोयता हांव घेवन येता म्हूण सांगून फर्स्ट रुक्मिणीला वता रुक्मिणीला वचून सांगता
तुंगेल प्रभु का मत्या जो मत्या दुखी असा तुगेल चरण धुळी मेळ जले ते मत्या दुखी रब्ब था नामसलेरी कृष्णा ते मत्या दुखी रब्ब ना म्हणता तोळी रुक्मिणी कसं सांगता अच्छो हांव कशी दिमचे बेगेल चरण धुरी प्रभुल मत्यार लागलारी हांव नरका वचुका जाता कशी दिमचे हांवें म्हूण सांगता तशी मागीर नारद मुनी थंय दुखून ब्रह्माला वता शिवाला वता पुरांग भोवन 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 कृष्णान म्हाका शेतांनी सांगता म्हाका खंय मेळ्ळी ना म्हणून तातूंत कृष्ण सांगता तूं एक काम करी वृंदावनांत वचून थंय गोपस्त्री आसय तांगेले तुकून घेवन यो म्हणून सांगता नारद मुनी थंय वता गोपस्त्री ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಿಲ್ तशी तांणी चरण धुळी काडून दिताची नारद मुनीक आनीक तो नारद मुनी निंगता तुमको तस हें तांगेले सांगता फुडलें कृष्णा मत्या दुखी हें लायला वता म्हणून तर तें तांणी दिंजल कडेन नारद मुनी निंगता तुमको तसो हें देवान मत्यार लायला तुमकां कितें जाता म्हणून तर तांणी सांगता वय आमी ऐकिल्लें आसा चरण धुळी मत्यार लागला आमी नरका वचुका जाता मागीर तुमी त्या हें दिल्लें म्हणून निंगता नारद मुनी तांणी सांगता आई आमकां हें कांय हें आमी नरकांत गेल्यार कसलेंय जायना देवाल मत्या दुखी वता नवें तर तांगेन भाव आमी पळोवंक हांगा एक्के पॉयंट आमी आतां सुमन हांगा कोरका गोपस्त्रियो इत्याक ओड तांगेलें पोसिशन इत्ते दुखून वयर म्हणून तोळे हें अंत दुखून मन हांगा कोरया तांगेले भाव कसन तांणी केदनाय देवाल बगेक चिंतन करून आसयची तवळी ते एक पॉयंट आमकां चुकून म्हणना जाता आनी मुखारसून पळोवया तशीच गोपस्त्रियान एक कार्त्यायनी व्रत म्हणून केल्लें आसा कार्त्यायनी व्रत हे कार्त्यायनी व्रत कशें करचें म्हळ्यार सूर्योदय जामचे पशी फुडें उट्टान वचून यमुना नदींत नानेनु कार्त्यायनी विग्रह कोरून तिका पूजन कोरून तें ताजे प्रसाद तांणी ग्रहण कोरता ताजे प्रसाद कशें म्हळ्यार मीठ ना मिरसांग ना कांय ना तिणें जस्ट एक दाल आनी रायस घालून एक प्रिपरेशन तितलेच अशी एक म्हयनो कोरता तांणी तर तांणी कसन केलें पुरा फाल्यांच्या गुट्टान शेळची म्हळ्यार डिसेंबर नोव्हेंबर डिसेंबर मंथ कार्तीक मंथ ते टायमार फुल्ल शेळच शीं खान हें जाता तशें वेळार तांणी इतलें ऑस्टेरिटीज केलें तांगेलें तपस्या केलें तांणी कसल बगेक कार्त्यायनी महामाये महायोगिन्यतीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः नंद गोपसुतं देवी नंद गोपाल सुतं तांगेल पुत्ताक पतिं मे कुरुते नमः आमगेले पतिजान मेळका म्हणून सांगून तांणी कार्त्यायनी व्रत केलें तवळी अंत चुकून आमकां कसं मनाक करुयात म्हळ्यार मेन जान 2 पॉयंट आसा एक तांणी देवाल बगेक ऑस्टेरिटीज उतले कठीण जाल्यार तांणी ऑस्टेरिटीज करूं तयार आसायची दुसरें कसन म्हळ्यार आतां पळयाची आमकां एक खंयचे एक लायक कंपनी ते एक जॉब आसा म्हणून लायकाची जॉब ओपनिंग आसा तेन्ना ना एक 10 जण इंटरव्यू अभ्यासन म्हणून लायकाची ते 10 जणांनी म्हणून कसं नासता एकल्या पशी चड आनी एकल्यान ताका म्हाका मेळका तो लेगीत ताका जॉब मेळका तेन्ना हांव बेस्ट करून परफॉर्म करता आनी एक लेगीत हांव बेस्ट करून परफॉर्म करता म्हाका तागेल्या पशी लायकून हें करून जॉब मेळका तशी 10 जण लेगीत तांकां चांग जावंक म्हणून अंतु कसं जाता पळयाची हांगा तांकां पुरा जनांक एक गोत आसा पतिं मे कुरुते नमः म्हणून कृष्ण आमगेले पती जान जावंक म्हणून पुरा जाण प्रार्थना करताय जाल्यार आमचे भितर कोणाकय कोरल ना तांणी एकडे तेकडे तांकां अळतपट तांतू बाद दिनाची पुरा ओटूची 1 पॉयंट अटेंशन एकाग्र ध्यान एक मनान पुरा जनाय कार्त्यायनी व्रत करताय तें गोपील महत्व म्हणून आनी मुखारसून पळोवया आमकां हे स्टोरी तुमकां गोत आसा हें फेमस स्टोरी अंतू कसं जाता म्हळ्यार एक पट्टी कृष्ण नीग बलराम तांगेल ग्वाल बाल ओट्टू सगळें ओट्टू करून रन्नांत वताची गाय चोरांचे बगेक तशी रन्नां वचून जाता आसतना तांणी ते गांवांत येदे ब्राह्मणां ओट्टू जावन तांणी यज्ञ करताय अशें तशी तें यज्ञ तशी एक सायडा यज्ञ जाता आसा कृष्ण नीग बलराम तांगेल ग्वाल बाल करून खेळटा अशें
तो थोडे वेळ वच्चांनी तांकां कृष्णानी तांगे चेडूं पुरा पोट्टा बुक जाता तेदना कृष्णनी बलराम तांगेल बाकी जन सांगता तुम्ही एक काम कराई हांगा थोडे ब्राह्मण यज्ञ करता सही तांगेल वचून थोडे कसने खामच्या आमकां घेन आमच्या मेळटवे म्हूण पळयाय म्हूण सांगता तशी यांनी चेडूं पुरा उट्ट जान ते ब्राह्मणाल वचून निमगिताय आमकां कसनेपणी कृष्णाक आनी बलरामा पोट्टा बुक जाता कसनेपणी खामच्या दियाई म्हूण सांगता तो ब्राह्मण तांकां बिश्टून सांगता ना ना आमी हांगा यज्ञ करता हें पुरा हांगा दवरलें पुरा अंतू प्रसाद निवेद करूं आशिल्लें तर म्हूण तांणी सांगताय तो तांणी तांकां बेजार जावन तांणी म्हाक्षेताय म्हाक्षेन तेदन कृष्णाल सांगतना कृष्ण सांगता जाल्यार एक तुमी काम कराय तांगेल बायलो आसाय गोपस्त्रियो तांगेल वचून तुमी एक निमगून पळयाचे जाल्यार तांगेले मात्र तुमी हें सांगून येजे की कृष्णाक आनी बलरामा पोट्टा बुक जाल्लें तुमकां जाय म्हूण सांगता म्हूण सांगिना तशी तांणी खंय सांगल्यार तांकां मस्त बेजार जाता म्हूण ताजे निमित्त तुमी कृष्णा आनी बलरामा पोट्टा बुक जाल्लें म्हूण सांगून येजा तुमकांच तुमगेले बगे म्हूण सांगता म्हूण सांगिना तशी तांणी चेडूं दुसऱ्या तांगेले गोपस्त्रियाल वचून म्हळ्यार ते हांगा ते ब्राह्मणाल पत्नी तांगेले वताची तांणी म्हळ्यार यज्ञा बगे प्रसाद हें तसो कोण दवरलें आसा तशी तांणी तांगेले वचून सांगताची सांगूचे फुडें ती तांगेले तोंडान दुखून पडता की कृष्ण आनी बलरामा पोट्टा बुक जालें म्हूण तें आयकल तशीची तांणी कसं करताय म्हळ्यार तांकां ते प्रसादा बगे दवरलें पुरा काणू स्ट्रेट अवे कृष्णाल वचून तांकां पुरा जनाक दिताय तें तवळी आनी हें ब्राह्मण पत्नी म्हळ्यार तांकां चड विज्ञान कांय ना तांणी ज्ञानीस कांय न्ही तांकां कृष्णा बगे कसलेंय गोतूय ना तांकां केल्या गोतूशीन कसं म्हळ्यार केल्या जनांक तांकां वता तांणी सांगून तांणी सांगून आयकून कृष्णा बगेशीन तांकां उरता आसा तितलेच विंगड कांय ना जाल्यार तांणी कृष्णा पोट्टा बुक जाल्लें म्हणल्यार केली तशीच आयकली तशीच पुरा सोण तांगेले ब्राह्मणाकय यज्ञ करच्याक पुरा सोण तांणी पुरा कृष्णाक कोण दिलें कृष्णान तांकां पाम जमच्यांनी तें पुरा ग्रहण करून मागीर सांगिना ना तुमी वचून तुमगेल्या बामणाकय हांकां तांकां सेव कराय तुमी म्हाका डायरेक्ट सेव करच्या भशी तुमी मॅगेल सेव करतलें सेव करचें तर म्हाका प्रिती म्हूण सांगून तांकां मागीर तांणी म्हाक्षी वच्चा तांकां मन नाशिल्लें जाल्यार तांणी कृष्णान तांकां समाधान करून तांकां म्हाक्षी पेटयली तो अंत दुखून आमकां कसन मन्नां करयात तांगेल गोपीसान खच्चे पॉयंट आतां न्ही आसा म्हळ्यार आमकां मन्नां जाता अंत दुखून एक्चुअली ते ब्राह्मणान यज्ञ करचें कोणा संप्रीती करूंक आमी आलोचन केल्यार भगवद्गीतान सांगत आसा भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम म्हळ्यार यज्ञ पुरुष कोण कृष्ण तागेले बगे आतां तांणी यज्ञ करता सई जाल्यार तांगेन अंडरस्टँडींग कशी म्हूण पळय तांणी तें पळयना अशी सिस्टमॅटीक जेन्ना तांणी करता सई तर ताजे निमित्त हांगा ब्राह्मण पत्नी मारान कशें केलें कृष्णान बलराम ऐकलें तशें तें पुरोवन तांकां दिलें तो आमकां अंतसून गोत येता इतले देखून तांगेल भक्ती लेवल कशी आसा म्हळ्यार आमकां अंतकून मनान जाता आनी आमकां मुखार या आनी एक विशिश्ट जान एक काणी लेगीन आसा तो आमी गोपीस इत्यादी विशिश्ट जान आसाय म्हळ्यार तातूंत हें कसं स्टोरी म्हळ्यार अक्रूरान केदान कृष्ण आनी बलरामाक मथुरा पनूरजान आयलोलो तेदन पुरा जनाक कळटा ओ कृष्ण आनी बलराम वच्चा वताय म्हणून तशी कृष्ण आनी बलराम वच्चा वताय म्हणून तांकां कळटा तर तांकां मस्त बेजार जाता बेजार जावन जाले ते एक संजे वेळ आतां अक्रूर थंय पावता तर तांणी कसं करताय रातीभर जागरण करून तांणी प्रार्थना करताची कसलीय पण पावस येवो कसलेय पण एक जान कृष्णान बलरामान वचून अशी राबो म्हणून सांगून तशें दुसरे दीस फाल्यां आमचे तशी कसलेय पावस काय ना तर तांणी लेखता जाल्यार जाल्यार हाजी कोणेय आमगेले आश्रय हें करून आमकां हेल्प करूं कोणेय ना म्हणून तांणी लेखताची तशें लेखून जाल्यार तांकां तसो कृष्णान तो वचून जाल्यार मागीर आतां खंय तांणी येना म्हणलें तर त्या सिट्युएशनाक मागीर तांकां मस्त बेजार येन ಕೆಲವು ಜನ ಗೋಡೆ ರಬ್ करायताय ಕೆಲವು ಜನ ताजे चक्रा दवररा बीन ಕೆಲವು ಜನ अक्रूरार दुखून तागेले हें घोड्याचें दोर
तंडिताची केला जन थंय मात गुण पडल्यांची तशी जान 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 मागीर एट द एंड कृष्णुनी बलराम थंय दुखून वताचे तुला हांगे एक भारी लायक श्लोक आसा हे श्लोक आमी ते कसून सांगताय sending their minds after Krishna, the gopis stood as motionless as figures in a painting. They remained there as long as the flag atop the chariot was visible, and even until they could no longer see the dust raised by the chariot wheels. तो त्यांनी कसं झालंय एक पेंट केलंय एक स्टॅच्यू सरी त्यांनी ते रब्बीनी केद्दान ते रथाचे ताजे वयरशीन फ्लॅग दिसता ताजे धुळी तांगेले दोळ्या मुखार वच्चू तांकां थंयच रबून 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 तांणी मस्त वेळ थंयच रबिनी तोली हांगा तुका आमकां कसन मना करूं हांगा हाजे मुखारसून कसन जालें म्हळ्यार तांणी एक विप्रलंब भाव तांणी विप्रलंब भाव म्हळ्यार कसं न्हय लव इन सेपरेशन म्हळ्यार कसं जाता तांकां आतां आमी फॉर एक्झाम्पल आमी आतां आमगेले कोणूय आता खतई वचा होता है फ्लाइटार कहीं मस्त दूर आसाय तांणी आतां फ्लाइटार वचा होता आनी वचून जाल्यार तांणी कितलीं वर्ष नंतर देताचे म्हणलेकाचे तुला आमी ते तांकां वचून ड्रॉप करूं वता आनी आमी कसं करता आमी थंय राबून पळयतात तांणी हांगा पावनी आतां तांगे बोर्डींग हें पास मेळ्ळां तांकां ताजे मुखार वचून तांणी इमिग्रेशन कावंटरार पावता आमकां पळोवं येता एक स्टेज जाता तशी आमकां अशी पळोवं येता मागीर थोडे थोडे तशी तांणी तांकां दिसना अशें जाता मागीर आमी आतां अशी त्या पळय वचनान दिसतले तशें दिसतले मागीर आमी केलो पटी हात आनी वयर करून तांकां टाटा दिताय पळयताय कोणूय दिसना जाल्यार आमी केलो वळय टाटा दिताय अशी तांणी दिसतवे म्हूण लेखून तांकां केलो वळय आमकां दिसू पुरो म्हूण लेखून टाटा दिताय तशी ते एक भाव ताका तो विप्रलंब भाव हांगा देव तांगेलो गेल्लो जेलेरी ते देवालो उडगास तांगेलो आसा तांणी एक अंतूय एक तांगेलो चिंत केदनाय देवाल वेरी ओ देवान हांगा एशी केलें न्हय हांगा हें लिहिला केलेली हांगा एशी जालें न्हय तशी एक आवसू एक चेरडाक स्कुलां पेटयली म्हणलें स्कुलां पेटयली न्हय सानाचेर तेंचे फर्स्ट टायम स्कुलां वता स्कुलां पेटय नंतर ते आवसू चेरडान कसने सन्न थोडे थंय दिसता केल्यापटी कसने खेळणी आसता केल्यापटी कसने शूज थंय आसता थंय सो तें पळयले कडे ते आवसू कशें जाता ते चेरडाल उडगास येता तशीच तेच भावान तो गोपी संग आसाय म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार तांकां पुरा तांकां विंगड कांय ना तशी ते तवळे हांगा विप्रलंब भावान कृष्ण वृंदावन आसता इतले म्हळ्यार वृंदावन सोडून कृष्ण केदनाय वचना म्हळें तवळे हांगा दिसतना जाल्यार कृष्णाक विप्रलंब भावार कृष्ण थंय आसा हांगा गोपील भाव आमकां मनान येता आनी कृष्णाक कितले मोग करताय म्हणलें तुला आमी आतां सुगून सगळें शिकूंक जालें न्हय येंत आमी असल काणी सगळें ऐकले कडेन आमकांय थोडे तेणे ताजे एक भाव ताजे एक एटलिस्ट फॉर अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आमकां म्हणल्यार आमकां भारी संतोश जाता आनी आतां आमकां मुखारसून पळोवया मागीर हें सांगूंक गेलो मागीर तांणी देवादिकताय 120 इयर्स नंतर तांकां तुका देव कृष्ण वचून मागीर म्हापशें येता तर हे गोपीसान तुकून सगळें मुखारसून गेल्यार तांगेल्यान तो तुकून मुख्य जान आशिल्लें श्रीमती राधाराणी आनी अंतू श्रीमती राधाराणी कोण म्हण आमकां पुरा जनाक गोत आसा वृषभानुली कीर्तिदा देवेली धुवता श्रीमती राधाराणी राधाराणी इज हायेस्ट ऑफ ऑल द गोपीज इवन ओके ठीक आहे राधा म्हळ्यार नांव कशें म्हणलें राधा म्हळ्यार दोनी वर्ड आसा आराधिता आनी ध्यायती आराधिता म्हळ्यार रा ते रा आराधितान तुकून रा येयलें धायती तान तुकून धा येयलें तशी राधा म्हळ्यार राधा कसं करता आशिल्ली म्हळ्यार ती धांवन वचून फूल देवाक आराधन करूंक फूल सोदूवत आशिल्ली धांवन वचून तशें तिगेलें नांव राधा जालां हें राधा राणी ने गोपीसाने काणी आमी मनां करसना आमी केदनाय मस्त केअरफूल आसुका कशें म्हळ्यार आमी आमगेले हें आमकां तें तांगेलें तें लीला मनां करशिल्लें कॅपेसिटी आमकां ना म्हळ्यार
अंतु एक्सॉल्टेड जाने गुरुवरी अंक जाने भक्तवृंदाक मात्र नहीं राधाराणी आणि कृष्णाला गोपीला लिहिलं सगळं मनांक करू देतात. आम्ही कसं लेखताय म्हणजे आम्ही एक केदना एक बॉडली प्लॅटफॉर्म आहे असं देखून त्यांनी एक मॅन अँड वुमन तशी अशी एक रिलेशन आम्ही केदना लेखताय तशी लेखूनच जा म्हणून सांगून देते आमका हें करूया 24 अंतू तो राधाराणी म्हळ्यार कोण म्हणून एक ऋग्वेदांत एक श्लोक सांगत असतात तांतूं इतलें सांगत म्हळ्यार हरेर अर्धतनुं राधा राधाया अर्धतनुं हरि हरेर कृष्णाला अर्धतनुं राधा अनेक राधाया अर्धतनुं हरि राधेला अर्धत कृष्ण म्हणून ऋग्वेदांतलो एक श्लोक आमी ते सांगता सर आनी आमकां चोवया वाय इज शी हायेस्ट तो आमकां वेंगडे एक पॉयंट लायन इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणून हांगा करता जाल्यार राधा आनी कृष्ण म्हळ्यार कृष्ण इज शक्तिमान आणि राधा म्हळ्यार कृष्णाला शक्तीत कशी की एक सूर्य आणि सूर्याला शक्ती हे दोन्ही आमकां सेपरेट करूं जायना खंय सूर्य आसा थंय सूर्याला शक्ती आसता खंय सूर्याला शक्ती आसा थंय सूर्य आसा म्हणून आमकां मनाक करूयात तशीच राधा आनी कृष्ण म्हळ्यार तो सुद्दां आमकां कसं मनाक करूयात म्हळ्यार केदनाय पूरा देवी देवता राधा इत्याग ओड म्हळ्यार आमी आतां चिंतन करताचे पूरा देवी देवता आमगे देवालय चरणधूळी मेळकाले खते वताई वृंदावना वताई जाल्यार देव कसं करता देवाक आमकां जाल्यार कोणान धुळी चरणधुळी राधेल चरणधुळी ताजे निमित्त देव केदनाय बरसाना वता इति म्हळ्यार थंय राधाराणी तिगेले चरणधुळी थंय आसा ओके तशीच विंगड एक पॉयंट म्हळ्यार एक काणी आसा तें तुमकां गोतूच का मदन मोहन मोहिनी म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार मदन मोहन कशी ताणें एक पाटी कामदेवान ताका पळयलें तशीच तोच कृष्णा वेरी प्रिती कामदेवूच कृष्णा वेरी प्रिती जावन बसला तशी आसतनाची जाल्यार मदन मोहन मोहिनी कृष्ण कोणाक कामदेवान कृष्णा पळयसन तो मोहित जालो हांगा कृष्ण राधाराणी पळयसन मोहित जाता तशी मदन मोहन मोहिनी तर राधाराणी तन्निमित्ती मस्त प्रीतीची कृष्णाली आणि आमकां राधाराणीले थोडे थोडे काणी ऐकया तोळी राधाराणीन फर्स्ट हें तांणी पळयलें न्हिदायच ना राधाराणीक ती दोळ्यान कांय पळयनाशिल्ली आनी कसलीय उलयनाशिल्ली इतलें म्हळ्यार तिणें फर्स्ट सांगीन कसं म्हळ्यार हेंचे फुडें हांव तुका फर्स्ट पळोवंक खाता नंतर हांव इतें करता म्हणून तशें एक पाटी कृष्ण राधाराणी मेळूं येतना केदाणगी तिगे लागीं वचून कृष्ण तिका आपडता ताजे नंतर ती दोळो ओपन करून फर्स्ट जावन कृष्णाक पळयता हें आनी एक लायक काणी आसा कृष्ण एक पाटी राधाक ट्रस्ट करता कसं करता म्हळ्यार कृष्ण एक पाटी वेश परतिता गोपदेवी म्हणून एक देवीजान वेश परतून हांगा राधे थंय वता आनी राधेला सांगता ए तुगेल कृष्ण तूं तागेले कांय वचूं नाका कृष्ण म्हळ्यार अशी तुमगे गोपी सां पुरो ताका भा दिता तिगेल हें तांगेन ड्रेस तांडिता लोणी फार खाता तांकां तशी भा दिता आसता तो तागेले तागेन कॅरेक्टर कांय समना तशी आशिल्लें इत्यातून तागेले कृष्णा म्हाका वता म्हूण ही गोपी देवी राधेला निमगिता गोपी देवी म्हळ्यार कृष्ण वेश परतून गेला तेदन राधा कसं करता ती एक पॉयंटाकय गोपी देवीक डिफीट करता ना तशी काय ना अशी तशी म्हणून सांगून ती डिफीट करता का ते हें सगळं ऐकून जेमच्यांनी ते राधेल भाव पळोवन जेमच्यांनी कृष्णा तागेले रुपांत राबू जायना तो कसं करता म्हळ्यार सांगता एक काम कर जाल्यार तूं दोळ दांपून मनान कृष्णाक उडगास कर तुमगेन हें बद्द जाल्यार कृष्ण हांगा येता म्हूण सांगता ही गोपदेवी तेदन राधा इतली करता ती दोळ दांपून राबिल्ली तशी कृष्ण धान वता थंय दुखून आनी वचून तागेन ड्रेस पुरा चेंज करून कृष्ण जानेन राबता कृष्ण जानेन राबून राधे जाले कडेन राधाराणी दोळो ओपन करता तर कृष्णा
ताका देखील तशी तिका मस्त खुशी जाता. ओ तूं पावलो हांव तुगेलें आत्तां लेकीन निमित्त तूं पावलेलो म्हणून ती सांगता. तेचे कडेन कृष्ण सांगता वय तुका आत्तां अशी एक थंय वता पळय ती लायक ना ती अशी तशी मस्त कुठं तुगेले बगे कृष्णा बगे सगळं सांगून भोंवता तसं मागेले बगे सांगत तसं तूं तिगेन कांय आयकूं नाका म्हणून ताका सांगता. राधा राणी सांगता ना 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 हांव तिगेलें कसलें आयकूं न्ही तांकां ओडना म्हाका तांकां ना तूं हांगा पावला न्हय हांव खुशी जालो म्हणून खुशी जाली म्हूण राधा राणी सांगता. तवळी अंत सुगून आमकां राधा राणीन भाव मनाक येता कितले कृष्णाल प्रीती म्हळ्यार कृष्णू कितले राधा राणी प्रीती म्हळ्यार आमकां तुजून मनाक येता. कसं म्हळ्यार राधा राणी तें तिगेलें मोगान करतना कृष्णाक थंय कशी राबूं जायना वेश परतून राबूं जायना. आनी नेक्स्ट लिला अंतू आमकां मनाक येता म्हळ्यार अंतू रासलीला जाता आसतना म्हळ्यार कृष्ण आनी राधा आनी गोपी सगळें ओटूकोन तांणी रासलीला करतना कसं जालें म्हळ्यार सडनली राधा राणीक आनीक कृष्णाक दिसना तांकां. तवळी कसं जाता गोपस्त्री सोदून सोदून पळयतना तांकां दोन पांयाचें हें मेळटा. एक कृष्णाल पांय एक राधेल पांय म्हळ्यार पेर. ताजे एक रेलेवेंट श्लोक भागवत मानसून आमकां चोवया. सर्टनली this particular gopi has perfectly worshipped all powerful personality of Godhead Govinda since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to a secluded place. Gopi certainly a particular gopi has perfectly worshipped Radhana perfect देवाक प्रीती केलें आसता ताजे निमित्त तांगेलो तुकून सेपरेट करून ताका राधिकाक वेगळे देवेले म्हूण गोपीस तांणी एका अर्थान उलोवन घेता अशें. तर ते तांकां दिसता एक तांगेले पांया चिन्न तेंच्या एक पॉयंट आदून मागीर कांय दिसना तो तांकां गोत येता तांकां सुकून तांणी गेल्ली म्हळ्यार मागीर मुखार सून कशें जाता म्हळ्यार तांतूच मागीर तांणी प्रकट जाल्ले निमित्त थोड्या वेळान तांणी तशीच हें करता आसतना रासलीला भितर कसं जाता सडनली राधा थिंक करता ओ कृष्ण मागेलो आसा तांकां पुरा सोण कृष्ण मागेलो वता थोडेशे प्रायड जाता. प्रायड लावून गेला म्हणजे प्रायड न्ही एक थोडे प्रायड ते आयले तशी कसं जाता कृष्ण ताका सोन वता. आतां कृष्ण दिसना कोणाक राधिकाक काही कृष्ण दिसना कोणाक कृष्ण दिसना बट कृष्ण थंय राबून हें पुरा पळयत आसा तांणी पुरा सोदून 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 हांगा सई तेदन कशें जाता थोडे सोदील तशी तांकां नारायण फॉर्म येता 400 फॉर्म येन राबतली गोपस्त्री पुरा निमित्ताय आमी तूं आमगेलो कृष्णा देखील बाय आतां पळय तुमी एक मनशाले जन्म सार्थक जाता केदाना आमी एक पटी देवा दिक्कून जालो तशी न्हय एक दिक्कूचे देवा दिक्कून जालो ताजे वयर इत्ते सामका बट हांगा गोपस्त्री नारायण मूर्ती दिक्कता दिक्कून जालो तशीच तागेले निमगिता ओ देवा म्हणून सांगता न्ही आमगेलो कृष्णा देखील बाय म्हणून तांणी निमगिता ते ताजे नंतर तो नारायण सांगता अशी दाखयत मागशी तेशान गेलो म्हणून तो तांणी पुरा थंय वचून सोदिताय तशें सोदून 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 तें तशी जाता आसा तेदन मागीर राध थोडे लेट जाता थंय पावता तो राधिकान सोदून देवाक हें तिगेले भाव मनाक जाता ती सोदिता सोदिता ते कृष्णाक निमगिता मागेला न्हय नारायणाक निमगिता खंय दिक्कील वेळ अशी तशी म्हणून निमगिता तो कृष्णा थंय राबूं जायना तो ऑटोमॅटिकली कसं जाता तागेल्या चतुर्भुज रूप भशेन ते दोनी हात वचून 200 फॉर्मार जाता. सो अंतूय तुका आमकां मनान जाता राधा कृष्णाले प्रितीचे कितले प्रीती आसा म्हणून तांकां दोगांकय ओके तोले आनीक आमकां एक सनी स्टोरी सांगून हें क्लोज करूया. तोले एक पटी शॉर्ट जें सांगता एक पटी रुक्मिणी देवी तिका कृष्ण हेमच्याक लेट जाता तेदन ती बेचारार आसता तवळी
कृष्ण निघे तू इथे बेजारा नसा म्हण रुक्मिणी ते सांगता ना तुका हें कांय एक भक्त आले नाल्यार एक शेशील एक गेल मन कांय तुका मन अंजायना म्हण सांगता एक भक्तू तागे देवाक बगे कितले वेट कोण रपता कितले हँकर करता म्हणून तुका मन अंजायना म्हण रुक्मिणी सांगता तेंच्यान मागीर एक पटी कसं जाता म्हळ्यार एक सिमिलर सिच्युएशन आली राधा सांगता तुका हें कांय मन अंजायना म्हणून तशेंच जेंच्यांनी कसं जाता म्हळ्यार जाल्यार हें इतें म्हूण पळोवचें बगे जानु कृष्ण राधेल भावारी कलियुगांत चैतन्य महाप्रभु जनता गोल्डन अवतार राधेल कंप्लेक्शनार येता तशी हे चैतन्य महाप्रभूंत आमकां राधा राणीले नाल्तिकेल भावावरी मस्त मस्त हें दिल्लें आसा आनी राधा राणील फेवरेट कसं न्ही राधा कुंड आनी ताजें कारण कसं म्हणलें की आमकां पळयल्या कळटलें तोळी राधा राणीन फेवरेट प्लेस द राधा कुंड हें कशें जालें म्हळ्यार आमकां कळटना एक पाटी कसं जाता म्हळ्यार कृष्ण अरिष्टासुराक आमी एक 5 मिनट लगन एक्सटेंड करता सॉरी अरिष्टासुरा कसं जाता कृष्णान अरिष्टासुरा मारलेली तशी तो म्हापशे येतना आनी पुरा थंय आसता तांणी सांगता कृष्णा लेगीत तूं अरिष्टासुराक मारलें न्हय अरिष्टासुरा म्हळ्यार बुडला शेप दा तुका पाप येता म्हूण राधा राणीन तागेले फ्रेंड्स पुरा सांगताय तशें आसतना कृष्ण सांगता ना ना तो एक आसूर न्हय कशी पाप येता म्हणून तो तांणी ओपन आयज ना 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 तूं पाप येता तूं नानेम काचीची सेक्रेट वॉटरान तुजी नानेम काचीची म्हूण सांगता तशें आसतना कृष्णान तागेले पाययान अशें करून हें करचें न्ही थंय श्यामकुंड निर्माण जालें तांतू हें उदक आयलें तशी तांतूच्यान कृष्ण न्हावन तागेलें पाप मुक्त जालें तशी मागीर राधेल वता तेन्ना तांणी सांगता कसं म्हळ्यार न्हय कृष्ण सांगता वय एक म्हाका पाप येन जाल्यार तुमकां आयलें ना सुका म्हणून सांगता तशें आसतना कसं जाता राधा राणीन तांगेन गोपस्त्री सांगता ना ना मी ते श्यामकुंडान नाय नाय इतले म्हळ्यार तुमकां केलें पाप तांतू ऑलरेडी येयलें आसा म्हूण तशें जामच्यांनी का तांणी कसं करता म्हळ्यार तांगेले कंकण काडून तांणी खोवन थांगा राधा कुंड निर्माण करताय जाल्यार निर्माण केल्यार तांतू भितर उदक कांय येयनी तो हें देखून कृष्णाक हें जावन कृष्णान मागीर पुरा जाणांक सांगूचें देव देवता सांगूचें ना तूं हें उदक तांणी तुमी हांगा हें बेसाय तांकां हेल्प कराय म्हणून सांगूचें आनी मागीर पुरा जाणांनी वचून राधा राणीन परमिशन घेवन उदक पुरा तांतून भरलें न्हय तशें तांणी मागीर कृष्णान सांगिलें हें तुगेलें फेवरेट प्लेस आनी हें केन्नाय हांगेन कोणगी हांगेन तांगेले भक्ती मार्गार मुखार सिता अज्जा कशी बरी कांय ना म्हूण कृष्ण सांगता तेन्ना इतलें सांगून हांव हें क्लास हांगा स्टॉप करता इतलें म्हळ्यार राधा कुंडा बगेक आमकां नेक्स्ट सेशनांत राधा कुंड प्रभूची भारी लायक जावन आमकां सांगून दितलो एक ओवरव्यू आमकां हांगा पळोवया आतां आमी कशी हें केलें म्हणून फर्स्ट अशी विकर्मिसा बगे आमी पळयनी तांणी कसं करताय एक्ट विथआउट वैदिक नॉलेज बट तांकां कसं जाता दे टेक बर्थ एज एनिमल एंड ट्रीज एंड प्लांट्स इन नेक्स्ट लायफ कर्मिसा कसं जाता दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द वैदिक नॉलेज सुपिरियर टू विकर्मीस तांणी एलिवेट टू हायर प्लॅनेटरी सिस्टम्स तांणी वयर वताचे जाल्यार कसं जाता दे रिटर्न टू मर्त्यलोका भूलोकार येवंक तांकां ते म्हळ्यार तांगें शीणे पुण्य मर्त्यलोकम मिशन म्हळ्यार तांगें तें पुण्य पुरा शीण जाता तशी तांणी तोगू येवंक जाता तो कर्मिसा पछवेरी ज्ञानी कम टू द प्लॅटफॉर्म ऑफ आत्मतत्व जाल्यार तांकां देवाल बगेक देवाल पदार्था बगेक कसलेंय ज्ञान ना नासलेली तांणी दे आर इन अविद्या आनी तद ज्ञानी पशी वयर कोण येता भक्ता कोणागे देवाल भक्ती मार्गार आसूचें तांणी ताज्या पशी भक्ती मार्गांत आशिल्ल्यान तूं उंचार आसाय गोपस्त्रियान तुगून उंचार आसाय श्रीमती राधाराणी पशी तिगेल्यान फेवरेट कसं न्हय राधा कुंड आनी तेंत एक इतलें सांगप एक्सॉल्टेड डिवोटीज केदनाय राधा कुंडान वच्चा जावन तांणी केदनाय
तांगेल मनात प्रार्थना करताची